वर्साचो सादो काळ 21वें सातोळें सोनवार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 25 वळी 14 ते 30. जेजून आपल्या शिष्यांक ही वोपार सांगली. पयसल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 25,000 रुपये दिले, दुसऱ्याक 10,000 आनी तिसऱ्याक 5,000. जणेक एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 25,000 रुपये घेतलेले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 25,000 जोडले. तेच परी 10,000 रुपये घेतलेले ताणें आनीक 10,000 रुपये जोडले. पूण 5,000 रुपये घेतलेले ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दुनियाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ वळवल्या उपरांत त्या चाकराचो धनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 25,000 रुपये घेतलेले तो लागीं सरलो आनी 25,000 रुपये दाखोवन ताणें म्हटलें, सायबा, तुवें म्हाका 25,000 रुपये दिलोय, तर पळय हांवें आनीक 25,000 जोडल्यात. ताच्या धन्यान ताका म्हटलें, शाब्बास, बरें आनी खात्रीच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव ओगळ्या वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 10,000 रुपये घेतलेलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हटलें, सायबा, तुवें म्हाका 10,000 रुपये दिले, पूण तर पळय हांवें आनीक 10,000 जोडल्यात. ताच्या दुनियान ताका म्हटलें, शाब्बास, बरें आनी खात्रीच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयले देखून हांव ओगळ्या वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखांत वांटो घे. 5,000 रुपये घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हटलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लुवताय आनी लावंक नाय थंयचो तूं पुंजायताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजे 5,000 रुपये दोळीन पुरून हांवें लिपयले. ते पळय ते हांगा आसात, तुजे तूं घे. पूण दोनयान प्रतिपाळून ताका म्हटलें, खोटे आनी आळशा चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुवता आनी लुवंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. म्हणटोच म्हजें दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलें आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर व्याज हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचे ते 5,000 काडून घेयात आनी 25,000 आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासलेल्यांचे आसा ते काडतले. कित्याकूच उपकार नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखान दुयात. ती सगळीं रुदन करतली आनी दात किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्त.